मुरगांव एमपीटी हांगा आनी सरभोंवतणी रावपी लोकांक कोळशाच्या येरादारीच्या प्रदुशणान त्रास जाता। त्या खातीर लोकांनी रस्त्याचेर देंवोन आंदोलन केल्लें। मात गोंय सरकारान लोकांच्या भलायकेची कसलीच काळजी घेनासतना कोळसो हाताळपा खातीर दिल्ल्या परवान्याचें नूतनीकरण केलां। तशेंच सरकारान वेंचणुकेच्या आचारसंहितेचो भंग केला असो आरोप काँग्रेसीचो सुनील कौठणकारान पणजेंत पत्रकार परिशदेंत केला। कोळशान कितें पोल्यूशन जालां, कोळशाच्या हँडलिंगान पोल्यूशन कशें जालां आनी ते कोळशाचे पोल्यूशनान ताजे लोकांचे आरोग्याचेर मुरमुगांव वास्को ते भागांतल्या लोकांच्या आरोग्याचेर कशे परिणाम जाल्या। लोक कितलेशीच जनता NGO राजकीय पक्ष सगळ्यांनी हे कोल हँडलिंगाच्या विरोधान आवाज उठयला। कित्याक एक विशय लक्षांत घेवपाची गरज आसा की गोंयचे इंडस्ट्रीक लागता तो कोळसो थंयच उरलो, राज्या भायले दुसऱ्या राज्यांतल्या इंडस्ट्रीक वचपाचो कोळसो गोंयान ट्रान्झीट पॉयंट म्हणून वापरता आनी तो कोळसो गोंयच्यान दुसऱ्या राज्यान व्हरता आनी हे ट्रान्सपोर्टा खातीर आनी हे ट्रान्झीट पॉयंटा खातीर गोंयकाराचे हेल्थाची आज सामकी वाट लागल्या। ताजी कसलीच काळजी हे सरकाराक ना आनी सेकंड वायलेशन ऑफ इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट जे केला ते कोड ऑफ कंडक्ट चालू आसतना तांकां पोल्यूशन कंट्रोल बोर्डान हे क्लियरन्स दिला। साउथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड हे कंपनीक जे क्लियरन्स दिला ताजोर सगळ्या गोंयकारांनी प्रश्न विचारपाची गरज आसा की कितें इतली इमर्जन्सी कितें आसली की इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट चालू आसतना हांकां परमिशन दिलें। काय भारतीय जनता पार्टीक कितले कोटी मेळ्ळे? कित्याक आज सरकारान जो मनीस मंत्री आसा मिलिंद नायक तो भारतीय जनता पक्षाचो आमदार आसा, तो स्वता मुरगांवचो आमदार आसा। ताजी भुमिका हाजेर कितें? काय ताकाय पयशे पावल्या? कित्याक हातून हे सगळ्या हातून जर भुमिका पळयत तो थंय क्रोकोडायल टियर्स म्हणटा तशें काडून दाखयतालो, पण आज हातून क्लियर जाता की हे एंटायर कोल ट्रान्सपोर्ट आनी कोल धंद्यान ताजो सहभाग आसा आनी ताजे सहभागान ताजे मिडिएटर तो जावन असल्या कारणान हे सरकारान हे प्रपोजल फुडें व्हेला। प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कोळसो हाताळपा खातीर कांय अटी घातिल्ले ते बदलल्यात। भाजपाचे हे सरकार फक्त आपल्या स्वार्था खातीर गिरेस्त लोकांच्या फाटल्यान तांचे खातीर वावुरता। भाजप सरकाराक लोकांचे कितेंच पडिल्लें ना असो आरोप सुनील कौठणकारान केला। विंड स्पीड कंडिशन जे आसलें ते 10 किलोमीटर पर 10 kmph आसलें, 10 किलोमीटर पर अवर। आतां ते रिलॅक्सेशन केलां आनी 30 किलोमीटर पर अवर केलां। 10 किलोमीटर पर अवर जेन्ना विंड स्पीड कंडिशन आसलें ते 10 किलोमीटर पर अवर विंड स्पिडानूच वाऱ्याची ती 10 किलोमीटर पर अवर स्पीड आसता तातूनच इतलें प्रदूशण जातालें आनी इतली धूळ उठताली आनी ताका आतां फुडें रिलॅक्सेशन दितना ते 30 किलोमीटर पर अवर केल्या। तर आनी फुडें आनी चित्र पळोवपाचें ना कितें जातलें तें। म्हाका दिसता थंय लोकांची घरां लोकांची लंग्स काळे जाल्या आनी हे गजाली खातीर आज BJPचें काळीज काळें जालां। भारतीय जनता पक्षाचे जे लिडर आसा तांचे जे सरकार आसा तांचें काळीज आसा पळय तेंच काळें जालां। म्हणून तांकां लोकांचे आज जे त्रास लोक जे थंय कितें त्रास आनी यातना भोगतात त्यो तांकां दिसना आनी फक्त पयशांक लागून आनी आपले राजकीय फायद्याक खातीर तांच्यांनी कोल हँडलिंग प्लांटाक कोड ऑफ कंडक्ट चालू आसतना सुद्दां मान्यता दिल्या। हे गजालीचो काँग्रेस पक्ष सामको ठामपणे निशेध करता।